नमस्कार. सेट डायरीच्या 14व्या भागात तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार. चॅनलाक दिसान दीस मेळपी वाडटो प्रतिसाद तुमचो मोग दाखयता आनी तो मोग असोच उरचो. जर तुमी आमचो चॅनल अजुनूय सबस्क्रायब करूना जाल्यार तो मुजरत करचो. तशेंच बेल आयकॉन दामल्यार तुमकां आमच्यो सगळ्यो अपडेट्स मेळटल्यो. तर आज सीट डायरीत आमी घेवन आयल्यात सुदीन नायक हाणें बरयल्ली कथा अहम कल्कीही अस्मि. बिपिनाक चंद्रकांतान ताचे बिल्डिंगेचे बाल्कनींतल्यान हाताक धरून लोंबकळत दवरिल्लो. फ्लॅटाचें दार बंद आशिल्ल्या कारणान सकयल जमिल्ली गर्दी उबे रावन हुयेल्यो मारपा शिवाय आनी कांयच करूंक शकनाशिल्ली. सुपरवायझरान पोलिसांक पयलींच खबर दिल्ली. बिपिनाची हाताची पकड ल्हव ल्हव सैल जावपाक लागिल्ली. तसो चंद्रकांत जिवाच्या आकांतान आड्डेलो. आरे पापया, कितें वायट केलां हांवें तुजें, जो तूं म्हज्या जिवार उठला. हांव तुका वळखां सुद्दां ना मरे. बिपिनाच्या दोळ्यांत कसलेच भाव नाशिल्ले. म्हजें कांयच वायट करूं ना तुवें, पूण ते 14 कामगारांचें कितें, जांचो जीव तुज्या हलगर्जीपणान गेला. तांचे जीव घेतले ते घेतले, उपरांत पयशे दिवन तांच्या घरच्यांची तोंडां बंद करपाचें पाप केलां तुवें. तूं कोण मनशाच्या जिवाची मोल ठरावपी? तुजे चुकीक माफी ना, बिपिनान म्हणलें. नाका रे पापया, नाका. तुका जाय तें दिता हांव, पूण म्हाका सोड, म्हाका सोड. चंद्रकांतान रडत रडत म्हणलें. बिपिन हांसलो. सोड म्हणटा? बरें, तथास्तु अशें म्हणत बिपिनान ताचो हात सोडलो. पोलिसांची जीप आयली. ते गर्देंतल्यान वाट काडीत गेले आनी तांकां सकयल चंद्रकांताचें रक्तान भरिल्लें मडें दिसलें. बिपिन तेन्नाच सकयल देंविल्लो. ताचे कडेन बोट दाखयत हवालदारान म्हणलें, सर, सर, तोच तो बिपिन मराठे. इन्स्पेक्टर नाडकर्णी अजापान ताका पळयत उरलो. जाका सोदपाक तांणी फाटले कितलेशेच म्हयने गांवाचे गांव पिंजून काडिल्ले. तो इतले सोंपेपणान मेळटलो अशें तांणी चिंतूंक सुद्दां नाशिल्लें. जिपीत बसतनाच बिपिनान नाडकर्णीक म्हणलें, तुमचो टायम वेस्ट जावचो न्हय म्हणून सांगता. हांव म्हजें तोंड फक्त अशोक प्रभू मुखारूच उगडटा. इन्स्पेक्टर अशोक प्रभू आपल्या टेबला कडेन बशिल्लो. ताणें रजिस्टर बूक काडून पलाशाच्या हातींत दिलो. पलाशान ताचेर सायन मारली आनी हांसत म्हणलें, सदांच पोलीस स्टेशनार येवन हांगा टायम वेस्ट जाता. आतां एक मनीस ह्याच कामा खातीर दवरल्यार बरो दिसता. तुमचें कितें म्हणणें? अशोकान कांयच जाप दिली ना. ताणें आपलो राग कंट्रोल केलो. ह्याच पलाशान 2 वर्सां फाटीं अशोकाचे चलयेचेर बळजबरी करून ताका जिवेशी मारिल्लें. फाटले 2 वर्सां सावन अशोक कोर्टाच्यो पायऱ्यो चडटालो. पलाश एका आमदाराचो चलो आशिल्ल्यान खुबश्यो अडचणी येताल्यो. पूण अशोकाक कायदो आनी न्यायदेवतेचेर विश्वास आशिल्लो. ताका पुराय खात्री आशिल्ली, आज ना फाल्यां ताका न्याय मेळटलो. नाडकर्णीन येवन ताच्या टेबलार टकटक केलें आनी अशोकाची तंद्री मोडली. सांग. अशोकान हातांतलो रजिस्टर बूक खणात घालीत म्हणलें. कांय म्हयने पयलींच अशोकाची ह्या वाठारांत बदली जाल्ली. ताचे पयलीं जो इन्स्पेक्टर आशिल्लो ताचो कोणे तरी खून केल्लो. खुबूच कमी वेळात नाडकर्णी आनी अशोकाची बरी इश्टागत जाल्ली. काल आमी चंद्रकांत नांवाच्या बिल्डराचो खून केला म्हणून बिपिन मराठेक अटक केल्या. जाणा, कानार पडला म्हज्या, अशोकान म्हणलें. फाटले म्हयनेभरात ह्या शारांत जे 7 गुन्यांवकारांचे खून जाल्यात तातूंत हाचें कितें तरी कनेक्शन आसा अशें म्हाका दिसता. म्हळ्यार डावट आसा, इन्क्लुडींग आमचो पयलींचो इन्स्पेक्टर कुलकर्णीचोय. मागीर प्रॉब्लेम कितें? अशोकान विचारलें. ठोस पुरावे नात.
पूण तो कॉन्फेस करूंक रेडी आसा. पूण ताका फक्त तुमच्याच कडेन उलोवपाक जाय अशें तो म्हणटा. म्हाजे कडेन? नांव कितें म्हणलें? बिपीन? हांव वळखन ताका. मागीर आमच्यानी कितें कनेक्शन बी आसा काय कितें तें चेक केलां? एस बॉस, दूर दूर तक तुम्हारा उसमें कोई कनेक्शन नहीं है. तशें पळयलें जाल्यार बाकीच्या विक्टिमा कडेन तशें कांयच कनेक्शन ना. मागीर हांव सो मदीं? अशोकान अजापान विचारलें. लेट्स फायंड आउट. हा, एक सांगपाक विसरलो. हो मनीस मातसो क्रॅक. काल सांजचो सायकॅट्रिस्ट पळोवन गेलो ताका. डिल्युशन ऑफ ग्रँड्युअर अशें कितें तरी आसा खंय ताका. ह्या आनी कितें नवेंच मदीं? भ्रमिश्ट खंय तो. स्वताक देवाचो अवतार काय कितें समजता खंय. उलयताय बीन तशेंच कांयचें काय. म्हाका तरी दिसता ही सगळीं नाटकां. मेंटली अनस्टेबल बीन सांगून जीव वाटोवपाचो प्रयत्न करता तो. अशोक एकलोच इंटगरेशन रुमांत भितर सरलो आनी ताका पळयतनाच बिपिनान म्हणलें, खूब फाट पळोवपाक लायली तुवें, पूण हांवूय बी हट्टी. अखेराक तुका हांगा येवचेंच पडलें. 2 आठवडे पयलीं एका व्हड गुंडाचो खून जाल्लो. एका विटनेसान स्केच दिल्ले जे तुजे कडेन मॅच जाताक. फाटोफाट जे 7 खून जाल्यात प्लस कालचो धरून तातूंत तुजोच हात आसा हें आमकां खबर आसा. सांग, कित्याक केलें हें खून? अशोकान म्हणलें, तुमचो पोलिसाचो होच प्रॉब्लेम. हांव हांगा 4 म्हत्वाच्यो गजाली सांगूंक सोदता जाल्यार तुमी कॉन्फेशन करून खेळपाक सोदतात. फायन, हांव सांगता. पूण सध्या तरी तो रिकॉर्डर मातसो बंद कर. अशोकान आपल्यो भुंयो वयर काडल्यो. प्लीज बंद करात तो. आमचें संभाशण आमचेच पुरती आसचें अशें म्हाका दिसता. तो आयकोपाक तयार जावचो ना हें खबर आशिल्ल्यान अशोकान रिकॉर्डर बंद केलो. हय, हांवेंच मारल्या त्या 7 जाणांक. ओ वेट 8 जाणांक. तुजे पयलीं आशिल्लो तो कोण? कुलकर्णी. ताकाय बी ताच्या कर्माची ख्यास्त हांवेंच दिल्या. ताका ख्यास्त दिवपी तूं कोण? तूं कितें देव? ना ना ना, हांव देव न्हय. पूण हें जें कितें हांवें केलां तें देवाच्याच सांगण्या वयल्यान केलां. आतां देवाची आज्ञा कोण मोडटलो? देव केन्नाच निश्पाप लोकांक मारपाक सांगिनात. निश्पाप न्हय ते जावन आशिल्ले व्हड अपराधी. तांकां तांच्या गुन्यांवाची ख्यास्त दिवपाचें काम देवान म्हाका दिलां. देवान तुका कशें सांगलें? स्वता येवन कित्याक दिलना तांकां ख्यास्त? अशोकान विचारलें. अशोक सर, तुमी महाभारत वाचला जाल्यार तुमकां खबर आसतलेंच की विष्णूच्या 8वें अवतारान म्हणजेच श्रीकृष्णान कौरव पांडवाचें युद्ध जालें तेन्नाच्यान ताणें हातांत शस्त्र घेतलें ना. हाचो अर्थ असो न्हय की ताणें अधर्म करप्यांक शासन केलें ना. कौरवाच्या पंगडात जायते अजय योद्धे आशिल्ले. देखीक भीष्म, द्रोणाचार्य, महारथी कर्ण आनी वज्रदेही दुर्योधन हांकां हरोवप सोंपें नाशिल्लें. पूण तांचो वध जालोच. तांच्या मरणा फाटल्यान श्रीकृष्णूच आसलो. ताणें स्वता हातांत शस्त्र घेवना. ताणें तें काम दुसऱ्या कडल्यान करून घेतलें. मागीर केन्ना शिखंडी, केन्ना दृष्टद्युम्न, केन्ना अर्जुन, नाजाल्यार केन्ना भीम. आनी हे वेळार तो तें काम म्हजे कडल्यान करून घेता. नाडकर्णी म्हणटालो तेंच खरें. तुका पिशे लागला. तुजे असले मनशाचे भंयान लोक मेकळेपणान भोंवपाक भितात. म्हज्या भंयान न्हय,
ज्या मनशाच्या भयान लोक भोंवपाक भितात त्याच दुर्जनांचो नाश हांव करता. आमचो गुरुजी म्हणटालो, कल्की ही प्रादुर्भविष्यती, अर्थात भविष्यान कल्की येतलो. अधर्म्याचो नाश करपाक कल्की येतलो. कलियुग सोंपतलें आनी सतयुगाचो आरंभ जातलो. हांव ताचेंच काम करता. तो येतलो हाची वाट पळयत हांव रावचो ना. म्हजे तरेन ख्यास्त दितलो. मागीर हो कायदो, न्याय वेवस्था, ही वर्दी कित्याक लागून आसा तर? हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. पलाश नायकाक वळखता न्हय तुमी? मागीर सांगात, तुमचे चलयेचेर अत्याचार करपी ह्या गुन्यांवकार्याक ख्यास्त करपाक कित्याक पावना तुमचो हो कायदो आनी न्याय वेवस्था? स्टॉप, यू आर गेटिंग पर्सनल. कितें कामाची ही तुमची वर्दी? जर तुमी तुमच्या स्वताच्या चलयेक न्याय दिवपाक शकना, अशोक ओगीच आशिल्लो. इन्स्पेक्टर कुलकर्णीन तर त्या वर्देचो उपयोग सोडाच, दुरुपयोग चड केल्लो. गरिबांक छळपाक आनी गुन्हेगारांक वाचोवपाक. ताका ताच्या कर्माचें फळ दिलें हांवें. मागीर तुमी आयले. दिसले तुमी बीन तातूंतलेच एक आसतले. तुमची कुंडली काडली तेन्ना कळ्ळें की तुमी स्वताच ह्या अन्याय, अधर्म आनी अपेक्षेच्या जाळ्यांत फारवल्यात. तुमी बी म्हाजे सारकोच अधर्माचो विनाश करपाक सोदतात. पूण साहेब, तुमकां खबर आसा आमच्या दोगां मदीं कितें फरक आसा तो? नाडकर्णी भायर वाट पळयत उबो आशिल्लो. अशोक अजून भायर कसो येवना हाचोच तो विचार करतालो. इतल्यान अशोक आयलो. नाडकर्णीचें लक्ष ताच्या कपलार गेलें. हें कितें लागलें रे तुज्या कपलाक? रगतशें? नाडकर्णीन प्रश्न केलो. काय ना. अशोकान जाप दिवपाचें टाळ्ळें. ताणें कॉन्फेस केलो. 7 खुनाचें कॉन्फेशन हांवें रिकॉर्ड करून दवरलां आनी तुजो डावट खरो थारलो. कुलकर्णीकूय ताणेंच मारला. गुड. पूण म्हाका एक सांग, ताणें तुकाच सो कित्याक आपयल्लो? नाडकर्णीक प्रश्न पडिल्लो आनी अशोक जाप दिनासतनाच भायर चलत गेलो. एका निर्जन थळार अशोकान गाडी थांबयली. ताणें कोणाक तरी फोन करून थंय आपयलो. एका बॅगांतल्यान ताणें लायसन्स नाशिल्लें पिस्तूल भायर काडलें. रागान ताणें तें आशिल्लें तशें बॅगान घातलें. बिपिलाची उतरां परत परत ताचे तकलेंत घुंवतालीं. अशोकाचेर ताचो प्रभाव पडूंक लागिल्लो. जणू काय ताणें ताचेर संमोहनूच केल्लें. अजुनूय अशोकाचे तकलेंत बिपीन आनी ताचे मदलो संवाद घुंवतालो. पूण साहेब, तुमकां खबर आसा आमचे दोगां मदीं फरक कितें आसा तो? बिपिनान विचारलें. अशोकान कांयच जाप दिली ना. तुमी म्हजे सारखे स्वतंत्र ना. अधर्मा विरुद्ध तुमी लढो दिवंक शकनात, कारण कायदो नावाच्या अदृश्य बंधनात तुमचे हात बांधल्यात. असे असंख्य पलाश ह्या संवसारात आसात, पूण तुमी तांचे कांयच वांकडे करूंक शकचे नात. तुमी जाणात साहेब, हांवें फक्त तुमकांच हांगा कित्याक आपयलो तो? कारण म्हाकाय तुमचे भितर ती तळमळ दिसली. अधर्मा विरुद्ध लढो दिवपाचो तुमचो ध्यास दिसलो. पूण तुमी तर हांगा फक्त म्हाजें कॉन्फेशन घेवपाक आयल्यात. करता हांव कॉन्फेशन, करता. पूण तुमकां म्हाका एक वचन दिवचें पडटलें. बिपिनान खर आवाजान म्हणलें. कसलें वचन? म्हाका वचन दियात की तुमी म्हाजे उपरांत म्हाजें कार्य चालूच दवरतले. कायद्याची तमा बाळगिनासतना तुमी अधर्म्याक शासन करतले. तूं कितें उलयता तें तुका तरी खबर आसा? म्हाका फक्त एकूच प्रश्नाची जाप दियात साहेब. जर तुमकां अधिकार दिलो जाल्यार तुमी पलाशाक ख्यास्त करतले? अशोकाच्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरलीं नात. तशें बिपिनान आनिकूय मोठ्यान विचारलें. सांगात साहेब, तुमचे चलयेचेर अत्याचार करपी त्या नराधमाक शासन करपाचो अधिकार जर तुमकां दिलो जाल्यार तुमी ताका ख्यास्त दितले?
हय. अशोकाले तोंडांतल्यान आपुणूच उतरां भायर सरली. तथास्तु. तुमची इच्छा अवश्य पूर्ण जातली. फक्त एक काम करात. कल्की प्रादुर्भविष्यति म्हणचे पेक्षा अहम कल्की अस्मी म्हणात. स्वतः कल्की जायात. हातांत शस्त्र घेयात. हातात शस्त्र घेऊन या संवसाराक अधर्माच्या जाळ्यातल्यान मुक्त करात. बिपिनान टेबलार आशिल्ले खिळ्याचेर आपलो अंगठो फोडलो आनी आपल्या रक्ताचो तिबो अशोकाच्या माथ्यार लायलो. म्हज्या वांगडा म्हणात, हांवूच कल्की. म्हणात, अहम कल्की अस्मी. संमोहीत जाल्ल्या अशोकान तोंडांतले तोंडांत ते शब्द उच्चारले. मोठ्यान म्हणात, अहम कल्की अस्मी. अहम कल्की अस्मी. बायकाच्या हॉर्नाचो आवाज आयकून ताचे विचारचक्र थांबले. पलाश बायका वयल्यान देंवलो. ताच्या हातांत पयशांनी भरिल्लें बॅग आशिल्लें. थँक गॉड. उसरां कित्याक जावना, पूण तुमकां बरी बुद्द आयली. हांव जाणाच आसलो आज ना फाल्यां तुमी म्हजी ऑफर एक्सेप्ट करतलेच म्हणून. पलाशान हांसत पयशाचें बॅग ताच्या मुखार दवरीत म्हणलें, म्हाका पयशे नाकात. म्हाका तुका तुज्या गुन्यांवाची ख्यास्त दिवपाक जाय. अशोकान म्हणलें, वॉट? तुमकां पिशे बी लागला काय कितें? हें सांगपाक तुमी म्हाका इतले पयस आपयलो? म्हाका दिसलें तुमी हांगा म्हाका सेटलमेंट करूंक आपयला. तुमचो प्रॉब्लेम तरी कितें? ऑलरेडी तुमचे चलयेचे भानगडीत पडून म्हज्या करियराचो सत्यानाश जाला. तातूंत तुमचें हें अशें. यू नो वॉट? म्हाका दिसता तुमकां म्हजो जीव घेतले बगर सूख मेळचें ना. वाट कसली पळयतात? मारात म्हाका. जीव घेयात पळोवया एकदाचो म्हाजो. पलाश रागान बडबडलो. तथास्तु. अशोकान आपल्या बॅगांतल्यान लायसन्स नाशिल्लें पिस्तूल भायर काडीत म्हणलें, तर सीट डायरीत तुम्ही आज आयकताले सुधीन नायक हाणें बरयल्ली कथा अहम कल्की अस्मी. जर तुमकां आमची आयची कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक करात, शेअर करात, कमेंट करात आणि आमचो चॅनल सबस्क्राईब करात. देव बरें करूं.